सो गाईज आयज न्हू हासली तशी आमी पोरसान येयली आनी आयज पोरसान म्हणटा तशें एक टार्गेट घेवन येयल्ली आसा तें म्हटल्यार न्हय आमी सुपारे काडटली सद्या. सो कितें गे पळयात फाटल्यान कितें करता पळयात. ए रोज मोडशीत बीन ती. सो कडक अशें वत आसा आनी सेम दनपारची 11 कितें तरी जाल्ली आसा. त्या दीस जशें हांव येयल्लें न्हय तशेंच आयजूय आमी अशीच येयल्या 11 सुमार. आनी हांगसर मम्मी काडटा सुपारे म्हणटा तशी. सो आयज आमी टार्गेट घेतला सुपारे काडपाचे. सो पळोवया कशें कितें काडटा न्हय तें तुमकां दाखयता. ओके ही पळयात मम्मी हांगसर सुपारे काडटा आनी सुपारे आसात ते हे पळयात माडीत घेयशी सकयल. 1 2 3 अच्छा हे पळयात पडले सकयल. आता दुसरे काडटली पळयात हा. सो भरपूर आसात ते सुपारे हांगसर थंय म्हणटात तशें. सो टार्गेट घेतला आमी तें म्हटल्यार हे तस्त भरून काडपाचें म्हणून. आतां पळोवया कितले मेळटात ते. सो लास्ट टायम आमी भरपूर काडले सुकयले सुद्दां. आतां हे काडटा वयले हे मोडत मम्मी ते 2-3 माडी हांगा आसा काडपाचे म्हटल्यार ते प्रॉपर पीक केल्लेले आसा. हांगसर पळोवया हे पळयात प्रॉपर हे न्हय पिकोवन रेडी जाल्या. सो अशें जालें न्हय का सुपारे काडपाचे म्हणटात तशें. कितें म्हणटा पावस पडलेले भशेन पडटात. हय तिका काड नाल्यार पयलीं बरे लांब आसात ते. हे पळयात वारो बी बरो सुटला. ओ मिरसांगांचेर पडोंक ना मगे. सो मदींच खंय तरी पडले. उकलू दे उकलता तेका पळय दाखयता तुमकां. पळयात हा पळयात सामके हे पळयात हेंका लागूनूच न्हू ते मिरसांगो बीन चिड्डून वयता. आयज तुमकां कॅमेरेचेर पळोवंक गावले आसतले कशे बसतात ते. सो कशे मिरसांगो उरतले आमचे सांगात पळोवया. सो चला ते सुपारे जे पडला न्हय ते मातशे उकलता. हे मागीर लागीं करपाक जाय. हांगसर खंय तरी झाडांचेर पडला हे पळयात. हे काडया नाल्यार दसवंतीचेर बीन न्हय लोड जातलो. आनी झाड एक मोडलेच हे पळयात मसाल्याचें झाड मोडलें. सो बरें हेवी आसता न्हय ते हे पळयात भरपूर हेवी आसता तशें ते हांगसर उडयता. सो हे गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळीं तुमी. आय होप सो तुमी सगळीं बरी आसतली आनी सगळीं बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो ऑलरेडी तुमकां कळत आसतलें आमी पोरसान आसा म्हणून. सो जशें की त्या दीस हांवें एक टार्गेट घेतलेलें तें म्हटल्यार आले काडपाचे. आनी आयज हांवें टार्गेट घेतला तें म्हटल्यार सुपारे काडपाचे. आनी हांगसर सुपारे काडप चालू आसा म्हणटात तशें. सो कारण न्हय मम्मी हांगसर सुपारे उडयता म्हाका भंय दिसता म्हणजे तकले. फायनली न्हय पडले ते पडलेच कॅमेराचेर पडले. सो ताका लागून मदीं व्हिडिओ कट केलो. तर हे पळयात हे काडले. सो आयज आमी टार्गेट कित्याक घेतला न्हय हे काडपाचें कारण म्हटल्यार न्हय मी हांगसर उडयता म्हणजे तकलेर पडत म्हणून पळय. सो आयज आमी टार्गेट हे कित्याक घेतला ना तें सांगता तुमकां. कारण 2-3 दिसांनी आमची सेकेंड बॅच न्हय स्टार्ट जातली मसाल्याची. ताका लागून मागीर आमचे कडेन टायम नासतलो हे सुपारे काडपाक म्हण सुपारे सुकोवपाक घालपाक बी. सो ताका लागून ते गळोन वयतले मागीर एकठांय करपाक सुद्दां तितलो टायम नासतलो. सो ताकाच लागून आयज आमी चिंतलें की हे काडून घेवया कारण सेकेंड बॅचीक मागीर बरो टायम वयतलो न्हय ताका लागून. आनी तेज्या भायर मिरसांगांचें काम तुमकां खबरूच आसतलें सुकोवप मागीर ते देड बीन काडप तेतून भरपूर टायम वयता. सो ताका लागून आयज असो प्लॅन केलो आमी की सुपाऱ्यांचें काम जें आसा न्हय तें करून तें तिणी काडून घेतलें. आतां बाकीचे बीन फटाफट आमी काडून घेता. सद्या हांगसर सुपाऱ्यांचो पावस पडलो हांगसर सद्या. आनी कितें जालें मान हाल्ली कितें. सो मान हाल्ली म्हणटा तशी. आनी
हे काडपाच्या ते काडपाच्या ते काडपाच्या अशा खुबशा माडयांक सुपारे आसा आणि हे सेपरेटूय करूंक जाय आमकां आणि मागीर पिशवेन भरून सुकत घालपाक जाय. सो आयज वारो आसा मातसोसो बट तितलो ना जितलो त्या दीस आसलो तितलो. आणि हो सायब पळया काय हे ना म्हणटात तशें सामको झाडांनी बसला. आणि हांगसर एक माडी आसली आमची ही पळय ती आमकां न्हय कट करची पडली वायरींग लागून. मम्मीन सद्या पिशवी घातल्या तेका. सो हांगसून कट करपाक जाय वाडत न्हय जाल्यार वायरींग लागतली तेका लागून. इतले कडक अशें वत आसा ना. मम्मी उदक हाडला तुवें? उदकूय हाडूंक ना आमी. एक्चुली घर लागींच आसा आमचें. घर लागीं खंय घराच्या फाटल्यानूच पोरूस आसा आमचें बट उदक हाडूंक ना. आणि घरान गेले नाही परत जाल्यार हेरी आड्डपाक स्टार्ट करतलो तेका लागून म्हणटा तशें परत वचपाक बेजार येता मागीर कारण तो एकलो आसा न्हय घरान तेका लागून. सो हांगसर रोजां तुमी पयलींच आसतली पयरच्या व्हिडियोन दाखयल्ली. आयच्या व्हिडियोन पळयात रोजां काडूंक ना हांवें कितें करपाचें काय कळना हेजें. सो तेका लागून सो 2 माडयांचे न्हय सुपारे काडले मम्मी. आता बाकीच्यांचे मान पावना. सो एक लांब मान घेतले आमी काडपाक इजी जावपाक जाय म्हणून ते. बट मानीक जे ते कितें घालतात अशें ते मोडले कारण हेवी आसता न्हय ते सुपारे तेका लागून. सो चला बाकीचे काडून घेवया वता पयलीं आनी मागीर ते सेपरेट करून घेवया. सो तुमकां न्हय एक हांव क्वेश्चन विचारता खबर आसत जाल्यार आन्सर कमेंट करून सांगा. एका तुमी कितें म्हणटा हे जे दिसता पळयात माडयेचे हे आसता पळयात तेका कितें म्हणटा हे कमेंट करून सांगा. आमी हेका न्हय म्हणटा तशें माडी फुटली म्हणटा ही पळयात. सो माडी फुटली न्हय का अशें हे येता सुयारो टायप येता आनी मागीर तेका सुपारे लागपाक स्टार्ट जाता. सो जस्ट अशें म्हटल्यार नित्ती माडी फुट्टा ती ही पळयात. आजून सुपारे बीन तशें कांय येना फर्स्ट टायमूच फुट्टा ती. हे पळयात हांगसर दिसता आसतलें तुमकां. सो हे पळयात. सो फर्स्ट टायम फुटली न्हय का अशें हे येता सुयारो टायप म्हणजे अशें एक अशें मागीर तेका सुपारे लागूंक स्टार्ट जाता. मम्मी हांगसर न्हय सुपारे काडटा म्हणसर हांव मातशें लागीं करून घेता हितून उडयता मागीर एक एक करून काडपाक बरें जातलें. सो मिक्स अशे सुपारे आहात ते मोठे बारीक म्हणटात तशें. हे पळयात मान पावता का? रॉकेट थोडे सुपारी कितले बारीक आले. गिड आसा ते म्हटल्यार हे सुपारे. सो पळोवया 2-3 ट्रायल केले आमी आतां तरी एटलीस्ट येयल्या पुरो. म्हटल्यार मान जे आसा न्हय दाणो तो हालता. सो पळोवया येता की ना ते. एकदमच येयले जाल्यार बरें आहा नाल्यार सुपारे तशें न्हय बरें हेवी आसता वयरसून. सो मम्मी ट्राय करता हांगसून ही पळयात. मम्मी सांगता उड म्हणून पडत म्हणून तुजेर. हा बरें बरें. हा पडले एकदम पडना बट 2-3 अशें पडटा. अच्छा
सो गाईस सुपारे आमचे काढून जाले आणि हांगसर आता मम्मी म्हणटा तशी सुपारे लागी करता. सो सायडीक नाही सुपारे पडल्या त्या लागी करूया आणि त्याच्या उपरांत एक काढून घेऊया. सो थोडेसे काढले आम्ही आणि बाकीचे नाही वैरूत आसा म्हटलं ते प्रॉपर येनात तेका लागून. सो ते तशेंच आसा. सो सगळ्यात पयलीं मम्मी म्हणपाली हे लागी करून घेवया. ती पळय थंय मेरेन लागी करपाक गेली. खंय खंय स्प्रेड जावन पडले. हांगसर बीन झाडांच्या मनांनी पडला आसतलें. सो हे आतां म्हणटा तशें लागी करून घेवपाक जाय. सो मम्मी लागी करून घेता म्हणसर नाही हांव हे सेपरेट करून घेतालें कारण आतां कडक अशें वत येयले पळय सामकें. पिशवेन घालून सो गाईज फायनली म्हणटा तशें सगळे सुपारे काढून जाले, तोडून बी जाले. आता फुडलो प्रोसेस आसा तो म्हटल्यार नाही पिशवेन भरपाचे. सो पिशवेन भरून सोमतीच आमी सुकत घालपाक उडयतली कारण मागीर फाल्यां परवा म्हटल्यार सामकी बिजी तेका लागून पिशवेन भरपाक बीन ते तशेंच उरतले तसतानूच म्हणटात तशें. आणि टार्गेट आमचे कंप्लीट जावंक ना. सगळे काही सुपारी आमी काडूंक ना कारण थोडे काडले आनी 2-3 माडयांचे उरला म्हणटात तशें आणि बाकीच्यांचे अजून पिकोन रेडी जावंक ना तेका लागून उरले न्हू थोडे म्हटल्यार भरपूर उरले. सो लास्ट टायम आमी म्हणटा तशें खूब माडयांचे काडून घेतलेले. सो एक लांब आसता न्हय सो काडपाक प्रॉब्लम जाता. हात पे कशें जालें तें. सो हांगसर तस्ता न्ही केला फूल तस्त भरोंक ना अर्दे जाला कारण काडपाचें उरले नाल्यार तस्त भरून हे जातले आसले. आनी कोणी म्हाका एक्चुली विचारलेले तुमी सुपारे विकता काय म्हणून. तर हय सुपारे विकता आमी बट अशें कोणाक दिना म्हणटात तशें आमी शॉपाचेर व्हरून घालता. सुपारे विकपाक आनी ते सुकोवपाक सोलपाक खूब व्हडलो प्रोसेस आसता म्हणटात तसो. सुपाऱ्यांचें काम म्हटल्यार ना खरेंच खूब लॉंग प्रोसेस आसता. आतां सुपारे पिकल्या उपरांत ते काडपाक जाय, काडल्या उपरांत ते सेपरेट करपाक जाय, सेपरेट केले काय ते सुकोवपाक जाय, मागीर बरी वता सुकोवपाक जाय, सुकल्या उपरांत तेजी साल्लां आसता ती काडपाक जाय, तेज्या मागीर सुपारी जी आसा ती क्लीन करपाक जाय आनी तेज्या मागीर ती शॉपाचेर व्हरून घालपाक जाय. आतां डिपेंड आसता सुपारी भितर कशी आसा कितें आसा तेजेर आमकां म्हणटा तशी रेट मेळटा. कळ्ळें आसतलें तुमकां. सो चला आतां पिशव्यांनी घालून घेवया. मम्मीन ऑलरेडी पिशवे हाडले रेडी गेले सामके. सो हांगसर मम्मीन एकाच पिशवेन घातले बी. हे पळयात असले पिशवे यूज करता आमी जे कांदे बीन येता पळयात भाजयो बी तितून बरें सुकता वत पास जाता न्हय तेका लागून. सो आतां ती बांदतली आनी तेज्या मागीर सुकत उडयतली. सो ऑलरेडी 2-3 पिशवे सुकत उडयल्या आमी, थोडे सुकोवन काडल्या. सो हे पळयात अशें तरेन आमी सुकयता ते दाखयता तुमकां. हे पळयात. सो ऑलरेडी 3 पिशवे न्हय फाटल्या दिसांनी सुकोवन हे केले. सो हेंकां न्हय खूब दीस जाले. हे 3 पिशवे पळयता न्हय तेंकां खूब दीस जाले ऑलमोस्ट सुकत येयले आनी ही फ्रेश म्हणटात तशी. सो आतां न्हय सायजीन व्हडले दिसतात मागीर सुकोवन ते अशें जाता. आवाज येता आसता तुमकां. सो अशें तरेन न्हय ते सुकोवन मागीर रेडी जाता आनी हे जे आसा न्हय ते बरें तापता न्हय तेका लागून. आनी हे पळयात हांव हांगसर आसा. आमच्या पोरसान न्हय एक तर बरें थंड आसता आनी तेज्या भायर म्हणटात तशें वारो कंटिन्युअसली सामको. सो हांगसर ह्या सायडीन न्हय सावळी त्या सायडीन वत आनी हांगसर सगळे फातर भितर आसा.
जे एक्स्ट्रा म्हणतात तशें आसा ते आमी पोरसान दवरल्या. जेन्ना घराचें काम चालू असलें तेन्ना एक्स्ट्रा खूब आसले थोडेशे. आमी तेका करपा म्हणटा. सो करपा म्हणटा तशी. सो मातशें बसून घेवया म्हटलें. त्या म्हणसर मम्मी थंय उदक मारता झाडां आनी सकयल स्प्रिंकलर चालू आसा काका गेले. सो अशे तरेन सुपारी आमी सुकयता. सो सुपारे काडूंक नाय मम्मीचे करामती पळयात. हांगसर चडल्या शेकाऱ्याचेर सामकी तरी तिका काडूकूच जाय. थोडे उरल्या नाय ते काडटात म्हणटा ती. ह्या माडयेक असो वयर सामके दिसनात सुद्दां ना. पळयात काडटात म्हणटा ती. हांगसरूय आहा पळयात सुपारे दिसता आसतले तुमकां. आनी तेच्या उपरांत हांगसरूय खंय तरी आसा वयर अशें. सो तिका पळयात अय फाटल्यान पळय सकयल वयशी सुपारे काडटा काडटा. आनी हांगसर आहात फातर हे पळयात. पडले मगे तकल्या. आनी सकयल न्हू ते पळयात हे चालू आसा स्प्रिंकलर चालू आहा दिसता आसतलें तुमकां ते पळयात. सो तेका लागून आनीक थंड वातावरण दिसता सामकें. हे पळयात बरें. सकयल वयतात कितें गे ते. आनी ही रोजां जी आसा न्हय ती मम्मी काडटली खंय आनी फाल्यां शुक्रार न्हय. सो देवळान दिता म्हणटा. हार बीन करून देवळान दितली. कारण फाल्यां शुक्रार म्हटल्यार शुक्रारच्या शुक्रारा हे आसता देवळान शुक्रार करतात. सो तेका लागून सोमार म्हटल्यार खूब टायम लागतलो मम्मी. सोमाराय दिवं शकता म्हादेवाच्या देवळान पण सोमार खूब लांब पडटा ना. सो शुक्रार आसा फाल्यां. सो ती काडून मागीर देवळान दितली. असो प्लॅनिंग आसा तिजो. तर सोमतीच काडटा मम्मी. म्हाका अशें दिसलेलें की सांजचे काडटलें. एक्कन एक काड दाखयता परत फुलतली आसली तशी ती. बरो हार जातलो व्हडलो न्हू. सो खूब आसात न्हू ती. सो अशी म्हणून बावोन वयतली. त्या परस देवाक घातलेली खूब बरी.